तर गोंयांत सध्या विवा साजांव विवा गोवा म्हणीत ह्या साजावाचो उत्सव जो आहा तो कोमेस जालेलो आसा. लोकांनी 2 दिसां पयलींच हो सांजाव सेलेब्रेट करपाक सुरवात केलेली आसा. आमच्या बरोबर आसा डॉमनीक. तांच्यांनी हो 2 दिसां पयलींच सांजाव आयोजीत केलेलो आसा सांताक्रूज ह्या वाठारांत. हांगासर तालिगांव आनी हेर तिसवाडीतले लोक एकठांय येवन तांची कम्युनिटी हो सांजाव मनयता. सारकें? वय म्हणजे 2 दिसां पयलीं तुमी हो सांजाव ऑर्गनायज केला. कित्याक लागून? आमी संडे दवरता कित्याक संडे लोक सगलो पावता. स्पेशली आमचो जो गांवचो लोक आहा न्हू तांकां आमी एक स्पेशल प्रोग्राम करता. ते कितें हितून न्यूली मॅरीड कपल्स जे आसा पळय न्हू एका वर्सा भितर तांकां आमी एक आमंत्रण दिता न्हू आनी ते तेंच्या फॅमिलीच्या वांगडा वजी बोजी घेवन हें आमचें ट्रेडिशन चालूच आहा. सो हें घेवन ते भितर सोदता. सारको सांजाव ज्या दिसा आहा 24 जुनाक त्या दिसा मागीर तोय सेलिब्रेट करतात. तो तेन्ना वाड्या वाड्यांनी कोत्ता. वो आमी कितें एक कम्युनिटी द फूल कम्युनिटी ऑफ सांताक्रूज टू एक एकठांय हाडटात कशें आनी एक कल्चरल तेका सारको न्हू प्युअरली कल्चरल फर्स्ट पार्ट आनी मागीर वी केटर टू द यंग पीपल विथ सम बँड्स आनी बेसिकली जो वाड्या वाड्यांनी सांजाव जाता बांयचेर वचोन तेच हो जी तेंच्यांनी ऑर्गनायज केलो आसा इनिशिएटीव घेवन की एकठांय येवन कम्युनिटी तेंच्यांनी ते सेलिब्रेट करपाक फुडाकार घेवन ते सद्या सेलिब्रेट करता असं आमकां दिश्टी पडटा. भितून वचोन कशा तरेन तुमी हो केलेलो आसा सांजाव ऑर्गनायज तो एक नजर मारूया. पळय आमच्या बराबर न्हू आमी एक्चुअली वी आर एक्स स्टुडंट्स ऑफ सांताक्रूज हायस्कूल. हे आमी क्रुझेरियन्स कशे म्हणटात ते एकठांय जावन एक ग्रूप कसो न्हू सगळे आमचे इस्कॉलाचे आदले पळय भुरगे आहा ते सगळे एकठांय जाता वर्साक एक पावटी. कितली वर्सां जाली हो आतां तुमी करता? हो आतां आमचो एथ टायम वी आर हॅव्हिंग दिस इयर. आनी आमी पयलो थिंगा सॉल्टेक कोत्ताले थिंगा मातशें आतां उदकाची प्रॉब्लेम जावन आमी आतां दुसरे कडेन हिंगा वयर हाडला कित्याक इट इज ऑल्सो 4 खांब्या कडेन जातालो तो पयलीं. वय 4 काम्यांनी जातालो तोच तुमी हांगा हाडलेलो. हिंगा हाडला कित्याक हिंगा मातशें सेफ्टी पर्पज लायक न्हू तो थिंगा डायसी जाताले कित्याक पावस पडलो जाल्यार उदक भरतालें. सो बिकॉज इट इज ऑन द लो लायंग एरिया सो हिंगा आमकां बऱ्याक पडटा. आनी हिंगा कितें जालें सगळे आमचे पयले मॅरीड कपल्स न्यू आहा तांचे बाराबोन मागीर ब्रास बँड घालून मागीर ह्या वर्सा आमकां आनीक कलर हाडला आमी तो म्हणटा तो ऑलाव. म्हणजे तुम्ही ही जी ट्रेडिशनल पद्दत आहा ती तुम्ही भितून जिवंत जिती दवरलेली आसा. दवरलेली आहा 8 वर्सां जाली. ते आदले स्वीट्स आमचे दोणे जावं पातोळ्यो आनी कितें मागीर पणसाचे तुवें पळयतले पणसाचे घोरे बांदतात आनी अन्नेसां हे ते सगळे घेवन येतात ते म्हणजे सांजावाचो रिवाज जो आहा तो फॉलो करता आमी. सो सांजावाच्या 2 दिसां पयलींच हो सांजाव तेंच्यांनी जो ऑर्गनायज केला बारीकसो कम्युनिटीन एकठांय येवन भुरग्यांनी इनिशिएटीव घेवन बारीकशी एक नजर मारया भितून वचोन सांजाव कशा तरेन ते सेलिब्रेट करतात. थँक्यू. थँक्यू. गोंयांत सांजाव सुरू जालेलो आसा आनी ह्या फाटभुंयेर गोंयचे तरणाटी पिढी जी आसा ती सांजाव सेलिब्रेट करतना आसा आमकां दिश्टी पडटा. तांच्या कडेन जाणून घेवया तेंची भावना सांजावा बद्दल कितें ती. हाव यू सेलिब्रेट सांजाव? We usually celebrate like we come, we enjoy ourselves, and we like the whole family of friends. We just come, enjoy ourselves, and we go. So how you celebrate the sanjav and what do you know about the sanjav? Like on 24th of June, we celebrate Sanja as the feast of Saint John the Baptist, and we come together, and it is a very like old tradition where people come together, get together, have fun. Like it's basically where the families come together, enjoy their time, have their great time together. Where we decorate the well, we jump in the well, everything. Like we have a great time. It's a religious function, but you celebrate like a event, and how you feel about sanjav? It's superb. We actually enjoy a lot during this time. Every year you celebrate. Yes, every year. Though I'm a Hindu, I celebrate every year because it's just Sanjav has took the like
event it has been. So Everyone enjoys. what do you like? Event you like or traditional Sanjav you like? Both. It's almost the same. Only thing now they're celebrating before the actual date, but otherwise it's the same all the time. You just enjoy with water and all. साजांव ह्या फेस्टिवलान एक वेगळे वळण घेतिल्लें आसा म्हणजे ट्रेडिशनल फेस्टिवल हळूहळू इव्हेंट जावपाक लागला इवन आमचे होली सुद्दां एक वेगळो आतां इव्हेंट कल्चर जो गोंयांत कित्याक गोवा इज अ ट्युरिस्ट प्लेस सो ट्युरिस्ट सुद्दां हितून वांटेकार जाता आनी व्हडा प्रमाणांत हो सांजाव जो आसा तो सेलिब्रेट करता 24 जुनाक जो आसा ट्रेडिशनल सांजाव आमकां पळोवपाक मेळटलो गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी. सो आयज 22 सांजावचे 2 दीस आदी आमी सांजाव ऑलरेडी सेलिब्रेशन चालू केल्या कित्याक म्हणल्यार इट्स अ संडे आनी चड लोकांक लीव मेळना कितें कितें मेळना सो दे ऑल्सो वॉन्ट टू सेलिब्रेट सांजाव ऑल्सो सांजाव इव्हेंट्स इज अ न्यू कल्चर इन गोवा विच इज आय एम व्हेरी हॅपी अबाउट दीस कल्चर सांजाव आमचो आदले ट्रेडिशनल भाशेन जाता तो जातलोच पूण ohल्या इव्हेंट्सान आमचे गोंयचे बँड्स भायर सरता आमचे गोंयचे यूथ भायर सरता आमचे गोंयचे तरणाटे भायर सरता एंड दे exhibit their culture so lot of folk dances lot of Goan music lot of Goan events are happening on Sanjav and it is a good thing हिंगा आतां आयज आमी सांता क्रूज हिंगा येयल्या क्रुझेरियन्सांनी ऑर्गनायज केला आमचे तालिगांवचे लोक आहा सांता क्रूजचे लोक येयल्या फॅमिलीज येयल्या भुरग्या लॉट ऑफ किड्स आर देर लॉट ऑफ यंगस्टर्स आर देर and they're all having a good time. There's a rain dance organized. Plus, it reminds us of the Feast of St. John. It reminds us of our traditional Sanjav. And it's a very exciting day and very happy day to have a lot of fun and relive our Sanjav memories from our childhood. Thank you. नांव कितें तुमचें? मिलारो डेस पणजे तूं सांजाव सेलिब्रेट करपाक येयलेलो आसा गोंयांत सद्या सांजाव स्टार्ट जालेलो हो एक जस्ट इव्हेंट कसो ट्रेडिशनल सांजाव 2 दिसांनी स्टार्ट जातलो तूं कसो कितें आसा न्ही संडे कित्याक प्रॉब्लम कितें लोक कामाचे बसता थोड्यांक येवं मेळना तो संडेच करता सेलिब्रेशन हो सांजाव मातसो बरो पडटा बरो पडटा तेंचे हे बेजे पावस ना म्हणून सांजे पावस जावं न्ही पावस ना मी पण पावस न्ही पावस जाल्यार उमेद कशी न्ही थोडे तूं स्विमींग पूल आहा हिंगा स्विमींग पूल आहा काय आमकां खबर ना भुरग्यां सायड इतलें तुका पावस येयले स्विमींग पूल रावंक जाता न्ही हे रेन वॉटर म्हणटात ते पूण पळोवपाचें रेन कशें तें रेन वॉटर ताप पडलो न्ही पावस पडलो मागीर तोंडाय पडटा न्ही स्विमींग पूल असो नासो पावस पडल्यार हेजेर हें जाता न्ही तेका लागून सो आतां हो जो ट्रेडिशनल सांजाव इव्हेंट जावपाक लागला तुमकां खंयचो बरो दिसता तुमी आतां पयलींच्यान सांजाव सुरू मागीर एस्ट्रेल जालें तें हिंगा शिफ्ट केलें तेणी तेका लागून पळया एन्जॉय करता पळय सद्याक पावस एन्जॉयमेंट मेन पावस न्ही पावस येवंक जाय पावस जाल्यार एन्जॉय न्ही म्युजीक न्ही इम्पॉर्टंट मेन पावस सांजे म्हळ्यार पावस आहा न्ही सांज जिवोंक बाबतीस म्हणजे पावस इम्पॉर्टंट सांजाव गरजेचो पावसान तेका लागून भिजोन तो सेलिब्रेट करपाक आसा हो कृत्रीम तरेचो पावस तेंच्यांनी तयार केलेलो आसा आर्टिफिशियल पावस इव्हेंटांनी तितूंत तेचो तो आनंद घेतात थँक्यू. ताप पडटाचे न्ही वताचे मातसो तापता मागीर पावस पडल्यार ब्रेन जालो न्ही ताप पडल्यार मातशें आनी फाट चड गरमी चड आनी देवा कडेन पावस येयले पुरो म्हणून चल थँक्यू. सांजावाच्या फाटभुंयेर म्हणजे सांजावाच्या 2 दिसां पयलींच पूर्व सांजाव जो सद्या गोंयच्या कांय वाठारांनी चालू आसा तो आमी पळयलो पणजेंतलो सांताक्रूज हांगाचो सांजाव म्हटल्यार सांजाव जो आतां ते आधुनीकरण इव्हेंट जावपाक लागिल्ले आसा पण ह्या धर्तरेचेर सुद्दां त्या कम्युनिटीन जे आतां तेंचे सेलिब्रेट करता तेंच्यांनी आपली जी ट्रेडिशनल जी तेंचो रिवाज आसा तो सुद्दां तेंच्यांनी जोपासलेलो आसा अशी आमकां तेंच्यांनी भितून म्हायती दिली आनी अशा तरेन आयतार आशिल्ल्या कारणान तेंच्यांनी एकठांय येवन हो सांजाव सेलिब्रेट केल्लो आमी पळयलो तालिगांव हांगासर तिसवाडी तालुक्यांतले कांय लोक किंवा विद्यार्थी म्हणा खासा करून ह्या इव्हेंटात सहभागी जाता आनी हो सांजाव मनयतात. कॅमेरामॅन यश आराडकर बरोबर हांव गौरीश परबामणकर.